सत्तरी तालुक्यातल्या आडवोय गावान राज्यातल्या गावांमुखार एक वेगळो आदर्श दवरला। गांवकऱ्यांनी एकमतान ठरयला की गावातली जमीन भायल्या लोकांक विकचे ना। सुमार 600 लोक वस्ती आशिल्ल्या ह्या गावान आपली संस्कृताय आणि लोकसंख्येचो समतोल जपपाचो निर्धार केला। श्री शांतादुर्गाच्या देवळान जाल्ल्या बसकेत पाचय पिळग्यांनी एकमतान ह्या ठरावाक फाटबळ दिले। आयज गोंयांत जावं गोंया भायर सगळ्याक जर बघीत भायरचे लोक येवन जमनी खरेदी करतात आणि गांवाचें अस्तित्व मोकळें जाता, गांवाचे संस्कृती सगळी काबार जाता आणि नेचर सगळें बदलता, गांवाचो हक्क वयता सगळो। तेका लागून आमी सगळे अडवयकार पाचय पिळग्यांचे लोक सगळ्या गांवांतले लोक एकत्र जावन आयज शांतादुर्गेच्या देवळांत असो निर्णय केला की ही जी जमीन आहा गांवची, जितकी शिमेन जितकी जमीन आहा तितूंतलो 1 इंच भायर आमी भायल्या लोकांक कोणाकच दिवचे ना। जर गरज पडली जाल्यार गांवांतल्या गांवांत आमी आमच्या भितर कोणाक विकत दितले जावं आनी कशी दितले, पूण भायर 1 इंच विकचे ना अशें म्हणून सगळ्यान मते पाचय पिळग्यांचे लोक एकी कडेन जावन ह्यो निर्णय घेतलो। गांवकऱ्यांनी स्पश्ट केला की गांवा भायल्या लग्न जाल्ल्या चली चल्याक बदलोवपाची जमनीचो हक्क आसतलो, पूण ती जमीन भायल्या लोकांक विकपाक परवानगी मेळची ना। शांतादुर्गेच्या आमची जी गांवची देवी आहा शांतादुर्गा, हे शांतादुर्गे कडेन सगळ्यांनी एका मतान सगळे मान्य केल्ले आहा। पयलीं पासून आमचें अशें डिसिजन जाल्लें, पूण आयज हे सारकें कॉन्क्रीट पाचय पिळग्यांनी मेळोन हे म्हणजे सगळे जमोन म्हणजे गांवचे रीत आहा मारिंगण बी येवन वाजवणे घालून त्या प्रमाणे हें केल्लें आहा, वाजवणे बी घालून हे सगळ्यांक मान्य करून घेतलेलें आहा। गोंयांत वाडटे इमिग्रेशन आणि आयडेंटिटी लॉस अशा कारणाक लागून तांच्यांनी हो निर्णय घेतला। तुम्ही पळयतात GNH।